कर्म म्हळ्यार ते त्रिगुण पुण्यकर्म म्हणून सांगल्यार थोडे सात्विक जावन करता आसतना ताकाय आमी कसले भांगरा सांकाळे तू बांदून घालताय तळी पापकर्म म्हणून सांगिल्यार ताजे कशी तमोगुण जाव्यात रजोगुण जाव्यात कसलेय जाल्यार जाव्यात आमी करचे कर्माचे फल दवरून आमी ते बंधना पडताय मागीर अंतुतून कशी मोचन मेळका आता हांव चड तांतू वचना सकटांगे कळता एक कर्म केलं जाल्यार आमकां तें चेन आमगेले हात पांयांक बांदून घाल्या म्हणटा जाता तर तें सकटांगे कळता ते देखून तांतू सकून आमी कशी उंचार येवंका इट इज ओन्ली बाय सरेंडरींग कोणाक लॉर्ड कृष्णा आनीक तागेले ते देवाला सर्विसां भाग घेवन सगळ्यारी आमी कंप्लीटली देवाला सर्विसां भाग घेवन आमकां तांतू तुकून मोचन मेळयात हे संसार सागरांतू आमी पोवनसे तळी ते करुयात तांतू तुकून ते बॉन्डेजान तुकून आमी उंच काडगा जाल्यार ते लॉ ऑफ कर्मा इति म्हूण आमी मनान कोरका देव आमकां एक सगळ्यो फेसिलिटी दिता सगळ्यो फेसिलिटीज दिता म्हूण सांगल्यार आमकां यो जीव लेगीत इति म्हळ्यार देव सगळ्यो फेसिलिटीज दिता जाल्यार आमकां त्याग कर्म करूं वचूं ना आमकां कर्म केल्यार तें देवान आमकां दिल्लें म्हूण लेगीत तर तशी न्हय तें देवाक तूं हातूं ना देव ताका फेसिलिटी दिता आमगेले कर्म आन्सर जावन नाजाल्यार आमी इतली पसावत इतली बिकॉज ऑफ ऑल पूर्वजन्म कर्माचे फल दवरून आमकां एका बॉडी अलॉट करता तांतू देवाक कसले वर्क ना देवू सांगता नमाम कर्माणि लिंबंती नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बाध्यते म्हळ्यार देव सांगता इतलें म्हळ्यार म्हाका अंतू कसान म्हाका एफेक्ट ना हांव कसल्याक ते कर्मफल कांय म्हाका बाध्य जायना नाजाल्यार म्हाका लागना बट वन हू अंडरस्टँड दिस ट्रूथ अबाउट मी हांव हे कर्मा तुकून नाजाल्यार हे त्रिगुणा तुकून हांव अतिंद्रिय नाजाल्यार हांव ताजेर तुकून शुद्ध सत्व हांव बाकी सगळें हे त्रिगुणारी बांदून घाल्ल्या तळी देव अज्जाके उंच तळी कोणाले कसलेय कर्म देवा लागना तर तशी कोळच्यो आळू इति करता तो देवा सर्विसां तूं येता आनीक हे देवान केल्लें न्हय नाजाल्यार हाजें कर्मफल हें देवान केल्लें देखून हांव कोरता म्हूण सांगुचें तें चुकीत देव एक सिच्युएशन करून दिता बट ताज्या तळी देवान केल्लें जाल्यार आतां देवान कर्म सगळं आमकां कळटा उतुल्ली देवान व्हडली केली बट ते म्हूण सांगून देव तांतू तुकून उंच ते म्हूण सांगून आमी देवान केल्लें न्हय आमी आमकां कोरयात म्हूण सांगिल्लें जाल्यार तें रॉंग मनान तुवें कळ्ळ द पर्सन हू अंडरस्टँड transcendental nature of Lord is an experienced man in Krishna conscious. Krishna बोधांतू आशिल्ल्या लाळाक देवालें नेचर सच्चिदानंद
विग्रह म्हळ्याने मनान जाता and तेदकुनो ताका हे कर्मा लो कांय बाधी जायना नाजाल्यार ताका लागना वेर एक लिव्हिंग एंटिटी ह्यो जंतू नाजाल्यार ह्यो आत्मा इती करता he is responsible for his own acts तागेल्या कर्माक तोच responsible तळी थंगा कसं जालें ताका इति म्हूण सांगला ते अंत तुकून ताका फ्री जमच्या जमना तो तागे रेस्पॉन्सिबिलिटी तागेले ऍक्टिव्हिटीच सगळं तोच करता तळ तांतू तुकून ते फॅसिलिटी करून दिता देवत देवाली एक्सटर्नल एनर्जी बाह्य शक्ती बाह्य शक्तीच नाल्यार बाह्य शक्तीचे मेटेरियल नेचर भौतिक शक्ती तर ते फसावत आमी हे कर्म कोरपा जाता नाजाल्यार आमी पूर्वजन्म कर्म इतली फळ केलें जाल्यार ते अज्जान फळान आमी हे कार्मिक रिएक्शनान पडता आमी ते मानून घाले म्हणटा जाता तर आमी ती कोरका तळी हे बॉन्डेज जावन फ्री जावंक freedom from activities via devotional service ये activities उतले activities कोरून दवरता जाल्यार तांतू तुकुनू ते बंधना तुकुनू आमी मोचन मेळका जाल्यार only through devotional service आनीक कृष्णा पासून आमी जाण जावंका दोनी necessary for knowing Krishna तळ्ळे कृष्णाल ऍक्टिव्हिटीज इति म्हूण मना कोरका कृष्णाल नेचर इति म्हूण मना कोरका आमी कोण आमी कृष्ण जान इति बंद म्हूण मना कोरका आमी सर्वेंट म्हूण मना कोरका ह्यो जीव म्हूण सांगिल्यार नाजाल्यार हे देह आमी काडल्या ओन्ली फॉर डिवोशनल सर्वीस वी आर द सर्विटर ऑफ लॉर्ड कृष्णा म्हूण आमी मना कोरका आमकां मस्त कर्म आसतानी फुडें तुकून केल्लें कर्म आसताने प्रारब्ध कर्म संचित कर्म प्रारब्ध कर्म म्हणून सांगिल्यार आतांय आमी कंटिन्यू करता आसताने संचित कर्म म्हणून सांगिल्यार ऑल आवर पास्ट कर्मास रिएक्शन तळी आतांय आमी कोरून वचतनी ते देखून हे सगळं हे कोरका जाल्यार आमी देव कोण म्हूण मना कोरका नाल्यार आमी डिवोशनल सर्वीस इति म्हूण कोरका तळी सिन्सियर आमी केदां की सिन्सियर जावन डिवोशनल सर्वीस करता कृष्णाक इमिडिएटली at the moment that moment onwards आमी कोरच्याचें कर्माचें रिएक्शन सगळं नलिफाय जातलें सगळं उतुलकी जन्माक एक्युमुलेट करून उतुलकीच जन्माक भार घेवन येताय न्हय वजन फटिरी भार घेवन येताय आमी जन्म काणा फडेची तें सगळं नलिफाय जातलें केदाना the moment we come to devotional service तर ते कोरका सांगत आहे अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य साधुरेव स मंदव्य सम्यक व्यवसितो हि स 9:30 9th chapter to 30th sloka even if one commit the most abominable action if he is engaged in devotional service he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination third उतलेचे आमी वायट म्हूण मॅक्सिमम ते ब्राह्मण हत्या म्हूण सांगूचे टॉप मोस्ट नाल्यार कसलकी एबॉमिनेबल सांगूपणा जाल्यार कसलकी आमी पाप करता जाल्यार one person but he should not repeat the thing एक वेळा करताय प्रायचित्त करून आमी कृष्णा पांयांकडेन येताय मागीर आमी ते सर्विसारीच आमी कंटिन्यू करताय
दुसरे आम्ही ते पाप करूपणा पाप करू वच्चापणा तें डिटर्मिनेशन जावंक म्हणना तू आम्ही देवा पांयांगड सॉरी आम्ही तू चर्चान दिक्कत आई ते वचून आम्ही ते फादरा लगी कन्ना सांग कुंभसार म्हूण सांगता न्ही ते सांगतना ते जाल्यार मागीर तो दुसरी ते सगळे पाप करता असतो तशी पाना एकूळा पाप केलें आसत जाल्यार ते आमी डिवोशनल सर्वीस देवाकडे पांयांगडा शरणागती गाणू मागीर तर इमिडिएटली इट नलिफाय सगळं पळता तूं वता यथैतांसी समदिग्नोर समिद्धोग्ने भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा 4th chapter 37 श्लोका सांगत आयती म्हळ्यार एक रन्ना तू कशी फायरवूड्स सगळं लासून भस्म जाता तशीच आम्ही देवाला पसून ते नॉलेज द फायर ऑफ नॉलेज ते नॉलेज ज्ञानाग्नीर म्हूण सांगता ज्ञान जावन आसलेलो अग्नी तू आमगेले भौतीक जावन आसलेले सगळं ऍक्टिव्हिटीज ना भौतीक जावन आसलेले सगळं कर्मय लासून वता तर ज्ञान खंय तुकून मेळटा ज्ञान कशी मेळटा बाय रीडिंग Bhagavad Gita, by reading Bhagavatam, by reading our Ramayana, Nala scriptures, through our gurus, elderly gurus. तळी आम्ही परंपरे तुकून आशिल्ले गुरु तोंडा दुखून नाजाल्यार आमगेल्या सिनियर वैष्णवा तोंडा दुखून आमी हें सगळं आयकून आमी चांग रितीक आम्ही भगवद्गीता भागवत पारायण सगळं करता जाल्यार दॅट इज द ज्ञानाग्नीर मागीर ज्ञान मात्र पुरो विज्ञान आमी प्रॅक्टीसलें कोरका आमी एशिनान आयकून एशिनान सोडूपणा आमकां तें ज्ञान मेळ्ळें जाल्यार आमी तें प्रॅक्टीस कोरका प्रॅक्टीस केल्यार मागीर आमी न पुनर्जन्म न विद्यते तावळी आमकां दुसरेक जन्म मेळचे ना तशीच आम्ही मस्त ऍक्टिव्हिटीज केल्ली आसतली नव्हे कर्मा पायस ऍक्टिव्हिटीज करता आसतले इम्पायस जावन आसलेले कर्मास आसतले ते सगळं करता जाल्यार आमकां इवन हें पायस कर्मा जाल्यार आमकां रिबर्थ कळटा नव्हे तें पायस जावन आसा जाल्यार ब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सांगिल्लेंची फ्रॉम द हायेस्ट प्लॅनेट in the material world down to the lowest all are places of misery wherein repeated birth and death take place but one who attains to my abode devale abode are jalari never takes birth again तळी बाकी सगळं काय रे आमकां खंय जाल्यार उंच्या ब्रह्मार तुकून खाला सुतला भितर आमकां हे मेटेरियल वर्ल्डांत खंय जाल्यार आमकां जन्म काडका जातलो आमी करच्याचे पायस नाजाल्यार आमकां पुण्याचे फलाचे नाजाल्यार आमगेले पुण्य उतून मात्र चड केलें आसा जाल्यार आमी उंचार वता आसतले बट थांगाय आमकां तें जावन आमी उतुलकी स्वर्गार सगळं वचून जीव जाल्यार आमी दुसरी थांगाचें हांगा काय आमकां देवा पसून आलोचन करूं वचूना तळी स्वर्ग म्हणून सांगिल्लें सगळं आमी छान करून एन्जॉय करता न्ही अगेन यू हॅव टू कम बॅक टू भुमी न्हू बर्त काडका आसतना तें आज सांगिल्लें म्हणटाची उतून की
accumulated bank balances reach. Bank balances are na pade. Again, he has to work to accumulate the wealth. Tali, there's a gajana pade dusse tu bhumirem prabhu ka. Bhumir dusse tu karma tu padtalo. By chance sala tu ka changa एक association malta chala tu deva ludga se tolo ना जलारी माया बंधना पड़तनी. There's no guarantee. तवळी आम्ही आमगेल कर्मा चांग देवालय कर्मा आता आम्ही उतले कर्म करू आमका ऍक्सिडेंट येता जावयात ना जाल्यार आमकां सांगू पडना कशी केद्दाण तर आमी हे कृष्णा कॉन्शियस लेवलार आसतना आमगेल जीव वता म्हूण सांगल्यार maybe we will get another good body, another good sharir चांग एक ब्राह्मणास जन्म घेवयात where we can remember Krishna or Lord. देवालय कृपेन आमकां भागवत मेळयात भगवत गीता मेळयात ते सगळें जावयात आमकां बट नो गॅरंटी तेदून आमी केदनाय चांग करूकच नाजाल्यार आमी केदनाय स्पिरिच्युअल पातारी चिरबुका म्हणून सगळं शास्त्र सांगता तेदा देवालय डिवोशनल सर्वीस इज मोर इम्पॉर्टंट तर डिवोशनल सर्वीस आमी काडता जाल्यार आमकां तातूंत ओके वी कॅन गो बॅक टू गॉड हेड. कर्मणि अकर्मय पश्येत्. Again, fourth chapter is very important. कर्मणि अकर्मय पश्यत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत. हांगा बरयिल्लें तें one who sees inaction अकर्म in action and action in inaction is intelligent among men. तवळी आमी एक कर्म करचे वेळार अकर्म जावंक अकर्म म्हूण सांगल्यार तें इट्स टोटली डिवोशनल. इतले आमी कर्म करता जाल्यार टोटली डिवोशनल. तेन्ना अकर्म it is totally not related with any bondage. नाजाल्यार आमकां तातूंत कर्म फल ना. So he is intelligent among men and he is in the transcendental position. तिश्कोरचो आळू अतिंद्रिय जावन आसले नाजाल्यार तो ते आत्मीय तागेले आजे spiritual पातारी म्हूण सांगता although engage in all sorts of activities. तागेले सगळे activities तो करता जाल्यार he is fully in action म्हळ्यार ताका तें लागून म्हणट तागेले त्या कर्माक लागून म्हणट तो रपतलो. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. हंगाय सांगता थर्ड चॅप्टर 9th. हांव ते मस्त श्लोकास हांव चोयिल्ले देखून आमकां तें इतली म्हूण तुमकां आमी एक सांगूच वेळार ते प्रमाण जावंक न्हय तवळा मस्त श्लोकास अशी जस्ट एक रेफरन्स सांगता. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. तिगला तळी आमी इतली करता जाल्यार तें विष्णूक समर्पित कर. कसल की यज्ञ आमी करता जाल्यार आमी कोण की यज्ञ भगवान कोण विष्णूच. तळी ते विष्णूक प्रीती बगेग आमी यज्ञ कोरयात. So work causes otherwise नाजाल्यार ती जाता तें work causes bondage.
आम्ही ते कर्मारी बंधनार येताई हे भौतिक बंधनांतू पंपतनी तेदकुनु परफॉर्म युअर ड्युटी फॉर हिज सॅटिस्फॅक्शन तुगेले ये अर्जुनाला सांगता भगवंतू तू ते करता जाल्यार तू ते विष्णू प्रीती करूक हिमसेल्फ कृष्णा म्हूण सांगना तावळी ही हिमसेल्फ सांगना तावळी तू विष्णू प्रीती बगेक तू सगळं कोरका तावळ तुका ते बॉन्डेज सुना तुका कर्म तावळी ये कसली तू फ्री फ्रॉम बॉन्डेज यू विल बी ऑलवेज फ्री फ्रॉम दिस बॉन्डेज तावळी तेदक इतें जाल्यार ताजे मेन आयडिया तिकी वर्किंग नाजाल्यार इतें जाल्यार फॅमिली प्रिचींग इतें जाल्यार बट कॉन्सन्ट्रेट ऑन सेंटर्ड ऑन कृष्णा नाजाल्यार आमी कसलेय कर्म करताय जाल्यार आतां आमी मेटिरियल लायफांत हें करताय लायफ लीड करताय आमी हे मेटिरियल वर्ल्डांत तशें आसतानसरी आमकां कृष्णा सेंटर जावन दवरका कृष्णा सेंटर जावन दवरना फुडें वी विल बी फ्री फ्रॉम कर्मा तावळ आमकां कसल तातू एका चुके सुना कसलें हें जमना therefore no karmic reaction कसले karmic reaction येना थंगा free from all karmas even sinful karma तावळ sinful karma जाल्यार पाप जाल्यार तांतू तुकुनू आमकां फ्री जावयात अल्टिमेट फ्रीडम कशी शरणागती फुल सरेंडर थंगा कृष्ण सांगता तू सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज माम एकम मक्क मात्रम शरणं प्रपंच abandon all varieties of dharma सगळ्यांकय सगळं कर्म सोडी नाजाल्यार सगळं त्यजिची करी आणि का जस्ट सरेंडर टू मी म्हाका शरणा गेल्या पांयाकडे शरण काडी आय शॅल फ्री यू हांव तुका फ्री करता इत्यांतकून सगळं कर्मांतकून सगळं ऑल सिनफुल रिएक्शन अँड डू नॉट फियर कसलेय भीमचे ना तुका कसलेय पापा भय नाका तुका हांव तातूचो तुका कसलो प्रॉमिस दिता देव नव्हे आमी तें प्रॉमिस मना करनाय उतले प्रॉमिस केले आसता जाल्यार देवान उतल्या मोगान सांगता मनमना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो तावळी ते 2 वळ सांगता एक वळ न्ही 2 वळ सांगता 9th chapter लास्ट श्लोका सांगता 18th chapter 65 श्लोका सांगता तावळी थंगा प्रॉमिस लेगीन करता प्रतिजाने प्रियोसी मे तुमगेलो प्रियो जावन आशिल्लो अर्जुना तुमगेल प्रियत तेदकून हांव तुका आय विल टेक केअर ऑफ यू कसलेय भीव नाका म्हूण सांगता तुतलें कोरका कर्मा तुकून फ्री जावंका जाल्यार नथिंग एल्स कृष्णा पर्सनली टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी and the devotee free jata from all vikarma then the freedom from karma and freedom from vikarma even the karmic seed म्हणून सांगत आहे the karmic seed आम्ही कर्म करताय ताजे आमी डिवोशनल सर्विसार काडलें आमी ताजें फुल्ल नलिफाय जाता सगळें जाता बट समटायम्स वी हॅव द क्रेविंग्स नाल्यार वी हॅव द डिझायर टू डू द थिंग्स दॅट डिझायर आमी फुडली आमी तें सोडून वचचें ना जाल्यार तें सन सीड आमगे मन्नात रब्बता
मनात जातवे ते फुल्ल आम्ही केलेलं कर्मफल सगळं गेलं आम्ही इथे म्हणून सांगत आहे देवालपायांकडे गेले देवापायांकडे घेतले but because of some material contact or material association आमकां तें सनय एक डिझायर म्हणून येतलें फुल्ली आतां फॉर एक्झाम्पल एका स्मोकर तो चेन स्मोकर आशिल्लो ताका रिहॅबिलिटेशन सेंटरांत व्हरून नाजाल्यार ताका फुल्ल डी एडिक्शन सेंटरांत सगळें व्हेल्लें तें स्मोकिंग रब्बेन फुल्ल तो फ्री जालो तातूंत बट ताजे कुटांत तागेल्या ऑफिसांत कोणय सगळें तें करता जाल्यार तें सीड तागे मना आसतलें that craving and desire will be there तें लागीं वचूं का जाल्यार ती कोरका ओनली केदनाय म्हणून सांगला केदनाय आमी त्या सिच्युएशनांतूच चेंज जावन देवाले शरणागती कंप्लीटली तें स्पिरिच्युअल लायफांतूच आमी देमकाईच तावळी तें कसायलें ना तातूं तें कसायलें डिझायर येसून ना सगळं फुल्ल सत्संगाचे नाजाल्यार सगळं डिवोटीजांचे मध्यामीज प्रभुका डिवोटीज इति करताय त्या डिवोटी असोसिएशन काणू आमी टोटली अंत तुका मेटीरियल फ्रेंड्सांक सगळं दूर सगळं इथे तें अनफ्रेंड कोरका नाजाल्यार आमकां डिझायर आसता जाल्यार आतां तुमकां तुमी एन्जॉय करताय दोनी एन्जॉय करताय म्हणून सांगल्यार देव तुमकां सांगना तुमकां दुसरी रिपीटेड बर्थ एंड डेथ येता आसतलें बट आमकां तें नाका आमकां तें कंप्लीट आमी तें सोडका मेटीरियल डिझायर्स क्रेविंग्स सगळं सोडका तशी जाल्यार आमकां इतें कोरका भक्ती कंप्लीट so bhakti destroy the subtle karmic seeds तें सूक्ष्म आमगे मन आशिल्लें तें डिसायर भितर भक्ती कारण तें कंप्लीट वतालें चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम कृष्णा कॉन्शियस इति करता द क्लीन्स the heart of all dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life. Chayak yentate slokutato cheto darpana marchanam. Te mirror kedanai clear janastane manna janastane te mirror kedanai clear koryatamka. Thanga kashi संकीर्तनम देवालय कीर्तन कोरनु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तळी भागवता तुझी सांगत आहे कशी सांगता केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम दुन्वन्ति कृत्स्नेन्य निहारम इव भास्करा Then she only a rare person who has adopted complete unalloyed कसलेची तांदू मिक्स नातिल्लें unalloyed devotional service तशी एक रेयर पर्सन आसतनी तशी आसलेल्या लांक इति कोरयात uproot इति जत थांगा uproot the sinful reaction तें रूट आउट करता तें कंप्लीट तें रूट सरी तें सानय एक सीडलिंग आसता नाजाल्यार सानय एक सटील कार्मिक सीड म्हूण सांगताय तें सरी आसलें जाल्यार तें रूट आउट करता भागवतांत 6th canto सांगत तें कंप्लीट रूट आउट करता सिनफुल रिएक्शन जस्ट एज कशी तें एज द सन इवापरेट वॉटर
देव हें सूर्यदेव उद्दाटयता ते उद्दाटून उद्दाना करता तशीची एका भक्तीन तू देवलो एकोलो आळू एकोलो यो भक्तू तागेले कंप्लीट रिएक्शन्स सिनफुल रिएक्शन्स देव ना करता मागीर विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. Second chapter on the 59. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for the sense objects remains. Even sanochi taste sarichi te kan pelangali but ceasing such engagement by experiencing a higher taste. Higher taste means devotional service, okay, is fixed in conscious. Again, manna devache ajeri conscious ari asjalari te enjoy korche sense enjoy indriya sontoshu indriya ka sontosh mel ka nadre amgele पंचेंद्रिय एन्जॉय करचे तो संतोष सरी दया देवाक कान पे लांगालियात म्हणून अजेर सांगता मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. One who engages in unalloyed devotional service to the Lord transcends the modes of nature, modes of material nature, and it is immediately elevated to the spiritual platform. सगळं त्यांचा सांगत आहे भगवद्गीता वाचिल्यारी वेगळा आमकां कसाय आमकां दिसना हे 14th chapter तू 26th श्लोका मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगळां तू कशी डिवोशनल सर्विस कशी आमकां फ्रीडम दिता कर्मांतून विकर्मांतून सगळं अल्टिमेट जावन आमकां फ्रीडम दिता ते सगळं भगवद्गीतांतू उत्तुला क्लियर जावन सांगिल्लें अंतू कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् tantu sangilitya by thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. देखील आम्ही वेगळ्याकडे खंय सोदू वचना अंतू थुकून कशी कशी आमकां मोचन मेळटा न्ही म्हळां आमी खंय सोदूचे हे ना अंतूस ज्ञानाग्नीर म्हूण सांगत आहे ते ज्ञानाग्नीर ते भस्म जावन वता तळी ज्ञानाचे अग्नी मेळना पडे यथैतांसी समिद्धोग्नीर भस्मासात कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नी सर्व कर्माणि भस्मासात कुरुते तथा तशीत हे सांगिल्ली हांगा engaging in devotional service to the Lord. Great sages, great sages त्यांनी तशी करताय ताळी आम्ही ती खंय राबू का free from themselves from the results in the material world. In this way, they became free from the cycle of birth and death. Your best sloka, karmajam buddhi yuktahi Phalam Tyaktva Manishana, chapter 251, and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. Thangaito Krishna Sangata, going back to Godhead. Anyway, Gankai, Tutulan Chami, Matahu Yan Kurchakaidina, Amiti Korka,
देवू उतलेंचे सगळा काही सांगत भगवद्गीतांतू भागवतांतू सगळं सांगत आहे फ्रीडम फ्रॉम कर्मा अँड फ्रीडम फ्रॉम विकर्मा. chanting Hare Krishna Mahamantra. Tenupurve Ekanama and regulate devotional life. Regulate devotional life. Thirdly, Tantu Amgele, four regulative principle included. Third, at least Ami chant Gorka. Four regulative principle Amka follow Koryata. Serving under Guru and Vaishnavas. Serving under Gurus and Vaishnavas. Magir. हे सगळं इथे करता which results from vikarma and it's a sinful reaction. Third, chanting Hare Krishna Mahamantra regulates devotional service with a four regulative principle and serving under Guru and Vaishnavas. हे सगळं आमका इथे करता ओगी अंतुतुकुनु मोचन मेळता and we will be free from all these bandhanas and we will be going back to Godhead. Tawali आता आणि वेगळा तू काय एक्झाम्पल सांगू जावो कसले ना आता अंतू सांगितले आम्ही उतलेंशी पायस ऍक्टिव्हिटीज करता तुम्ही अजमूर्थन हे केल्या नृगरायाची स्टोरी सगळं कळता असतली. अननोइंगली एग दान धर्म हे सगळं करताय बट तेची रायू तुलकी पायस जान सिल्लो नृगरायू तो तेची गाय तगेलेची कौशड्डांत येता हरदूसा वेगळ्या ब्राह्मणाक तीची गाय वापस दिता. He doesn't know that Krishna तेरा या कळना तीची गाय म्हूण बट ते गायेक यो दुसरचो ब्राह्मणू घेऊन वताना तो पहिले दिलेल ब्राह्मण थंग दिक्कत अयो ही म्हाका दिलेल गाय तर ना ही आत्ता म्हाका दिलेल गाय ना ती मिगेली गाय ते जाणू पोरनु तो उडकम रया मुखार वता रया मुखार वचानिक ही गाय मिगेल तळी ब्राह्मण शापू ब्राह्मण ती करता ताका रया शापू मिळता. चांग उद्देशान नाजाल्यार चांग मनान दिल्लें बट अननोइंगली ही हॅज डन दॅट थिंग ताका ती जाता उतुलकी युग तो सत्ययुगान जाल्ले स्टोरी ते कृष्णा इला द्वापर युगांतू ते द्वापर युगांतू ते त्रेतायुग सगळं जावनु द्वापर युगांतू कृष्ण येवंत ते अका लिजाड जावनु सिलेले रयाक मोच दिता. उत्तुले तळ आम्ही उत्तून केअर जावंका नाजाल्यार उत्तूल केअरफुल जावंका एका कर्म करचो री अनोइंगली केल्लेले चितलेंची कर्म तळ नोइंगली आम्ही तेच गुड करताय तळ ते आम्ही सगळं तांतू तुका फ्री जावंका इची तळी अशी सगळं आम्ही अंत तुकून हे कर्मा तुकून रियाक्शना तुकून सांगिला म्हणटाची आमकां आतां इस्कॉनाचे चांग हे प्लॅटफॉर्म मेळ्ळान आसा तळी त्या प्लॅटफॉर्मार आमी ते बॅलन्स करून आमी मुखार वचुका कॉन्सन्ट्रेट ऑन बुक्स भगवद्गीता रिडींग शास्त्रास आनीक सेंटर कृष्णा आमी तें करता जाल्यार सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जे आहा न्हू आमी कृष्णाकच मुखार दवरका तें आमी करता जाल्यार इन एक्शन अकर्मा म्हळ्यार प्लॅटफॉर्म हाजेर करता आमकां सांगिल्लें सगळं कर्माकय रियाक्शन आसता तें रियाक्शन ना तिणें एकत आसा तें आमकां लागून येतलें म्हणटा अकर्मा. तें आयचें सेशन तुमकां सगळ्यांक मनान जाल्लें म्हूण दिसता तुमकां इतें डावट आसा जाल्यार निवंगुयात. हे म्हळ्यार विकर्मा सगळं
अर्ली हांव काडलां जानेवारीन काडलां तेंची तर हांव दुसरी रिपीट करला देखून ओके थँक्यू कोणाके डाऊट असल्यार निघुयात माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद बाद लायक करून ऍज युजल तुम्ही केतना चांगला म्हणके विवर करून सगळ्यांके मनावत तशी पाप आणि पुण्य हाचे विषयी तुम्ही लायक डेफिनेशन दिलेलं सर तुम्ही सांगले की पुण्य पाप दोन्ही आमगेले बंधनाक कारण बॉन्डेज आणि हे आम्ही भायर येवका जाल्यार भक्ती सेवे कृष्णा कॉन्शियस आम्ही आईल म्हणल्यार अंतुल्यान आम्ही सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज दुखूनताय आम्ही भायर येवीत म्हण तुम्ही क्लियर जाऊन सांगितलंच माताजी आणि तुम्ही दोन्ही चॅप्टर तिन्ही चॅप्टर चारी चॅप्टर 14 चॅप्टर पुरा तुम्ही लायक श्लोक सांगून मस्त लायक कोण विवर कोण सांगितलं सर ज्ञानाग्नी आमकां सगळे कशी लसून घालता आमगेले पाप म्हणून तुम्ही सांगले हे कशी जाता गुरू आणि देवाल कृपेन मात्र जाता म्हणून सांगले माताजी तुम्ही आणि साधू संघ आम्ही केन्नाय कोरका ना म्हणले आम्ही मायेचे बंधन आम्ही तरी पुढचे मस्त चान्सेस म्हणून तुम्ही सांगले तशी आम्ही स्पिरिच्युअल पाथ इज मोर इम्पॉर्टंट टू गो बॅक टू गॉड हेड म्हणून तुम्ही क्लिअर करून सांगितलंच माताजी तशीची यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र म्हणून म्हणले सगळे कर्म मी विष्णूक अर्पण कोरका तागेले प्रिती खातीर कोरका यज्ञ म्हळ्यार विष्णू नाम म्हणल्यार आम्ही भौतिक नैनतील आम्ही केलेले कर्म भौतिक बंधनाक आमकां सिरकान घालता म्हणून तुम्ही सांगितलंच माताजी कसलेय कर्म करतना आम्ही सेंटरांतू कृष्णा दवरून घेवका तेन्ना ते अकर्म जाता म्हणून तुम्ही सांगली माताजी आणि कृष्णान सांगला पापाचे भयी नक्क तुमका तुम्ही भिवू नकाचे म्हणून ताणें आमकां प्रॉमिस केलेलें आसा केन्ना आम्ही तांकां कंप्लीट सरेंडर जाल्यार मात्र न्ही आणि आमगेल्यान तो फूड आशिल्ले डिझायर्साचे क्रेविंग असता कसले एक आता नॉन व्हेज खातल्यांक सोडला जाल्यार ताज्जी जावच्या पुरो सिगरेट ताणतल्यांक ताज्जी जावच्या पुरो पित्तल्यांक पिवच्या पुरो हे पुरा आमी कशी उण करून घेवका ना करून घेवका म्हळ्यार मेटेरियल एसोसिएशन आमी उण करून घेवन प्यूर डिवोटीस जाले एसोसिएशनारी आमी आसूका म्हणून तुम्ही चंद करून क्लियर करून भारी आयकून सांगितलंच माताजी आणि आम्ही कीर्तने देवाल कोरका चेतो दर्पण मार्जनम आमगेल मनाचे म्हणल्यार दर्पण आम्ही क्लीन करून घेवका कशी हरिनाम संकीर्तने जप हरे कृष्ण महामंत्र मोणका म्हणून तुम्ही सांगितलंच माताजी तशीची सूर्य कशी उदकाक आटयत की तशी कृष्ण आमगेले सिनफुल ऍक्टिव्हिटीसाचे बंधन पुरा काडटा बॉन्डेज काडटा म्हणून तुम्ही सांगले तशी फ्रीडम फ्रॉम कर्म अँड विकर्मा कोरका जाल्यार आमी कृष्णा कॉन्शियस भितर येवका चॅन्ट कोरका 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो कोरका गुरु आणि भक्ताले सेव कोरका म्हणून तुम्ही मस्त आयकून सांगितलंच माताजी सगळ्यांक आमकां मस्त वार मस्त मेहनी दुखून म्हणल्यार म्हणके या कर्मा विषयी आम्ही ऐकतच बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता तू आयचे लास्ट सेशन म्हळ्यार कसं म्हणीत एक माणिक दवरला म्हण की तुम्ही भारी चंद करून सांगितलंच माताजी मस्त लायक जाले आता आमी कसले प्रश्न येतल्यार माताजी लागी निमगू येता माताजी आन्सर दिता लायक करून डाऊट असल्यार हरे कृष्णा थँक्यू माताजी हरे कृष्णा माताजी आमगे डिवोटीसांक कसले प्रश्न येतल्यार निमगे येत Mataji, thank you very much, Mataji. Very nice class. Thank you very much. Thank you. Dandor Pranam, Mataji.
माताजी Tender. एक निंबूक आशिल्लो तुम्ही एक श्लोक सांगलो मामोपी येते कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते मगले लोक आशिल्ल्यांक पुनर्जन्म ना म्हणून बट ಕೆಲಪಟಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ आम्ही अशी ऐकता की आम्ही अशी ಕೆಲಪಟಿ आलोचन करचे कळले देवाने एकल्यानाची एन्जॉय करका म्हाका एन्जॉय करका म्हणून ಕೂಡ आम्ही हंगा भूलोकात येऊन पडली ती म्हणून बरं ते लेक्चर ಅಂತ तशी ऐकलंस ते कशी अंडरस्टँड करून घ्यायची माताजी एकपटी आम्ही गेल्यार कशी वापस येवचे जात माताजी म्हळ्यार आम्ही एकपटी आता वैकुंठात गेले म्हणले की आता ही देवाला पुरो सेवा करता ती अशी म्हणून आम्ही लेखिलस म्हळ्यार तशी लेक्चरान तू ऐकलंस ना म्हळ्यार आम्ही कळले देवान मात्र एन्जॉय करका हांव एन्जॉय करका तशी म्हणून मनाली ಕೂಡ आम्ही येऊन Yes, Mataji. Golokangela tunga vapas येऊचे काही ना बाकी मेटीरियल वर्ल्ड ब्रह्मा लोक तुकुनो खाल खंचे मेटीरियल वर्ल्ड तू आम्ही पंपत जलारी वी हाव ए आयुष आमका उत्तुल की आयुष जाल्यार तें आयुष देवा वर्ष आयुष असता आमका तें आयुष जलारी again we have because it is material world तुकुन आमकां उंचे वचात केदान की आम्ही थंग सर्विस करताय जाल्यार आम्ही इंद्राले स्वर्गां वतायत स्वर्ग लोकां वतायत नाजाल्यार जनर लोकां वतायत नाजाल्यार सिद्ध लोकां वतायत आमगेले इतकी तान दवरनू आमकां वचात ते आमकां ते अंतू 8th chapter 9th chapter सगळं सांगत आहे आमगेन खतखतेंकी आमगेले तान आमगेले खंयचे आम्ही खंयचे देवाक आम्ही पित्रांक पूजन करता जाल्यार पितृ लोकां वचात भूत देवगणाक पूजा करता जाल्यार भूत लोकां वचात मागीर तूं म्हाका पूजन करता जाल्यार मिगे लोकांक ताळी तांकां कशें जालें यांती देव वृतान देवान पितृ यादी पितृवृता पितृवृता ते भूतानी यांती भूतेज भूतानी यांती भूतेज yes yes यांती मध्याची नोपी माम ताळी खंयचे देवाक आमी हे मन्ना तूं प्रतिश्ठा करून आमी पूजन करता जाल्यार आमी ते लोकां वताने मागीर तांगेले आतां भूलोकांत म्हूण सांगले आमगे भुमीचेर जाल्यार 100 years म्हूण आमकां सांगुयात मॅक्सिमम हांगाचे years वेगळो आसताना तर तें जालें जाल्यार आमी देवा सर्वीस आसा जाल्यार आमी थंग तुकून उंच वचात आमी थंग वचून आतां देवेंद्राले अंतू लोकांत वताय स्वर्गांत वताय थंगा देवाला उडगासू येना बिकॉज थंगा आगे एन्जॉयमेंट सोमरस पितनी डान्स करतनी अप्सरस आसतली आमी ते लेक्कांत वचत ताळी थंगा आमकां देवाला उडगास येना then again we have to come back ताळी आमी खंयची वताय आमी थंग बसून प्रार्थना करता आमी डिवोशनल सर्वीस करता ते डिवोशनल सर्वीस करता जाल्यार आमी थंग तुकून उंच वताय आमकां उंच वचात सिन्स आमी एन्जॉय हें करताय जाल्यार नाजाल्यार अगेन वी हॅव टू कम बॅक माताजी तशें जाल्यार माताजी आमी वैकुंठ आनी गोलोक वृंदावनाक गेल्यार वापस येवची ना it means we have never been to that place at all until now आता म्हळ्यार आमी थंगा गेल्यार वापस येना आमी आतां हांगा येयले सो वी नेवर वेंट देयर म्हळ्यार हांव लेखिलें विष्णू देवान एन्जॉय करतना आमी लेखचे जाल्यार विष्णू देवान मात्र करता हांव बरें एन्जॉय करता म्हणून तशी आमी तो पडली ती म्हूण लेखलें वय माताजी आमी वी थॉट that's why we came into भूलोका भूमी रेल्य कित म्हळ्यार हांगा वी हॅव असूया अनसूया वे इत्याकी कृष्णाक अर्जुनाक चूज करता भगवद्गीता सांगुयात ही इज अनसूया वे म्हूण तो सांगता 4th chapter बिकॉज यू आर माय बेस्ट विथआउट जेलस देवा अर्जुनाक देवा लगी jealous ना देखून he is advising all the Bhagavad Gita आमका फुडें we had that jealousy that's why he created that material world and we are now in this bhumi
आमी हांगा तुकून खाला पोण आमी भूमीर पवली आनी हांगा तुकून कशी त्या लॅडरारी उंचोवच्यो का म्हळ्यार आगे स्टेप हरे कृष्णा मंत्र ते श्रीला प्रभुपादान चा करून सांगून दिलें जस्ट फॉलो इट. आणि डिवोटीज ब्लेसिंग्स माताजी. येस माताजी. माताजी. येस येस, थँक्यू सो मच माताजी.